मोगाच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 15 चीट 9 ते 17 पर्यंत. आनी काल आमी जुवाची 15 चिटीन वाचला की जेजू म्हणटा तो जावन आसा बरी दाखवेल आनी आमी जावन आसा फांटे. आनी तो म्हणटा की खरेंच तुम्ही कितेंय मागल्यार जेन्ना तुम्ही म्हाका ती बरी दाखवेल मानतात म्हणून आनी तुम्ही म्हजे फांटे जातात म्हणून तुमकां जें तुम मागतल्यात तुमकां मेवतलें. कित्याक ज्या मनशाक म्हजें उतर तांचे भितर रिगलां त्या मनशाक हांव खरेंच म्हजो शीस म्हूण मानता. आनी मागीर जेजू आपल्या शिसांक पत्तून म्हणटा की हांव बापाचो इतलो मोग करता आनी बाप म्हजो मोग करता तशेंच हांव तुमचो मोग करता. आनी हांव बापाचो मोग करता म्हणून हांव ताजे सगळे आज्ञा पाळटा. आनी देखून तो म्हणटा शिसांक तुम्ही म्हज्या मोगान रावात आनी जशें हांव म्हज्या बापाच्या मोगान रावलां तशें तुम्ही म्हज्या मोगान रावात. आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला वय की ना. जसो हांवें तुमचो मोग केला तुम्ही बी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी कितें म्हणटा जेजू हांव तुमचो मोग करता म्हणून हांव जो तुमकां तुमचे पासून जीव दिवपाकूय तयार आहा. आनी जेजू म्हणटा कित्याक तो थोड्या वरांनी खुर्सार वचून आमचे पासून सोडवून हाडपाक तयार जाल्ला. आनी जेजू म्हणटा की जेन्ना आमी ताजे शीस जाता जें ताणें आमकां सांगलां आपल्या उतरान त्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना कोत्ता तेन्ना जें बापान जेजूक सांगलां कर म्हणून तशें आमी बी करूंक पावता. तो म्हणटा हांव तुमकां गुलाम म्हणून मानिना, हांव तुमकां खरेंच म्हजे आमीक म्हणून मानता. आनी जेन्ना तुमी म्हजे आमीक आहात जें बापान म्हाका सांगलां तें तुमकां सगळें कळून करून दिलां, सगळें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे पासत हांव ह्या संवसारान आयलां तुमकां सांगूंक की बाप तुमचो इतलो मोग करता की तुमी बी ताजो मोग करूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी खरेंच बापाचो मोग करतात तेन्ना तुमी ताच्या आज्ञा पाळटात. आनी निमणें कितें म्हणटा जेजू तो म्हणटा तुमी म्हाका सोदूंक ना, हांवें तुमकां सोदला, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. कित्याक बरीं फळां दिवपाक. कसलीं फळां? आत्मीक फळां, मोगाचीं फळां. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच तें देवाचें उतर पाळटा तें देवाचें उतर आमचे भितर रिगलेलें आहा तेन्नाच की आमी तें उतर पाळटा आनी खरेंच आमी जेजूक दाखयता की आमी ताजो खरेंच मोग करता म्हणून. आनी जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता आनी तें उतर आमचे भितर आहा जें आमी मागतले तें आमकां फावो जातलें. कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक कसलेंय मागता देव आमकां तेज्या उतरा प्रमाणे तें आमकां घडोवन दिता. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू एक वस्त आमकां एकदम सोपी करून दाखयता. तो म्हणटा जेन्ना आमी ताजे भितर ताज्या उतरान रिगलेले आहात तेन्नाच आमी ताजो मोग करूंक जाता आनी आमच्या पेलाचो मोग करूंक जाता. कित्याक जेन्ना देव म्हणटा की आमकां फकत एकूच आज्ञा दिता तो. कसली आज्ञा? मोगाची. पोन्न्या करारार हें करचें आहलें तें करचें आहलें मोजेसान लोकांक इतल्यो वस्तू दिल्ल्यो करपाक. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा फकत एकूच आज्ञा दिता आनी ती आज्ञा जावन आसी मोगाची.
जेन्ना तुमी देवाचो मोग करतात, देव म्हणटा तुमी पेल्याचोय मोग करूंक जाय. आनी देखून म्हणटा जेन्ना आमी ताजे शीश जाता, जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, तेन्ना आमी फकत देवाचो मोग करिना, पूण आमी खरोच आपच्या पेल्याचो आमी मोग करता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या बऱ्या दाखवेलीन चिपकून रावता, जेन्ना आमी ते फांटे जाता आनी आमची बरी दाखवेल जावन आसा जेजू, ताच्या उतरान आमी चिपकून रावता, खरेंच आमी ह्या संवसारांत बरी फळां दिता आनी खरेंच आमी ताजे शीश जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवोर तनमनाचेर आमी नियाळ करता, आमी इतलेंच दवरुया आमच्या मनान की आमी जेजू सारके ह्या संवसारांत जावंक जाय, आमी ताजे शीश जावंक जाय आनी आमी ह्या संवसारांत मोगान चलूंक जाय. तुमकां सगल्यांक, तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयता आनी फाल्यां परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव परतून येतलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.